सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चॅनल. सो आम्ही शेतां येयलो आहे, भाजी रोयताय थिंगा आनी मुझे सांगता मुगे कजन हा. हाय गाइस. सो आतां हांव तुमकां हिंगा जे आमी कितें कितें रोयताय तें सगळें इच एंड एवरीथींग दाखयता. सो फर्स्ट थिंग हेचो भेंडे आहे, हिंगा सगळें हे जालो ऑलमोस्ट हे रेडी आहे चोय सारखे सारखे फ्रेश चोय आख्खे हिंगा हे रोयला आख्खे हे भेंडे आहे चोय मौज मजा ती तांबडी भाजी आमची रोयलो हा. सो कितें जाता ती हांव बी आहाय चोय हिचो हिंगा चिली दाखय तुमकां. चोय अजून येयलें नाही तेका सद्या कांय नाही पूण बारके आहाय चोय चोयले हिंगा आख्खे तीच सेम रोयलो हा. सो ही मातसो व्हडली जालो हा चोय ही झाड मातसो व्हडली जालो एक एक बारीक बारीक येयलो हाय चोय एक लागलो हाय पूण ते आनी मातसो मोठे जावपा जाय फ्रेंड्स. आनी हिंग न्ही सगळे भशेची भाजी मेळटा आख्खी फूल. सो हिंगा वांगे झाड तेंगे वांगे फ्लावर्स पासून येयलो हा. आतां हीच बारीक बारीक फूल येयलो हाय हिचे पोळे येयले आनी हिंगा आतां ही थोडी वांगे झाडां हिंगा आनी हेवटें अशें करून चोय दाखयता तुमकां. हिंगा एक बांय हा, हिंगा बांयक सावन उदक घेताय सो हिंगा सगळो मोटर लायलो हा. हेचो एक न्ही एक फ्रेंड्स आतां मातसो येयलो हाय चोय एक चिली मातसो मोठे जालो हाय चोयले हे सगळे हे ऑलमोस्ट जालो हाय हेवटे ही सगळी आख्खी चिलीची आहे आख्खी आहे तितली. आनी केन्ना तर तुमकां कितें भाजी जाय कितें जाय जाल्यार कॉन्टेक्ट कराय कमेंटान सांगाय. सो आनी जाय भशेन हांव फाटल्या वचून दाखय तुमकां सगळें. ही आतां ऑलरेडी शिपलो हा सगळी ही शिपलो हा तो थिंग शिपितो हो चोय मेदींग आतां मुखार हिचोय आनी एक भाशेची हिंग दाखयता तुमकां. हे नाब हेचोय हे आतां बारकेले आहा चोय आनी हे लायणी रोयलो हा हिंगा नाब. आनी ही ती मुळ्या भाजी हिचोय ही आहा ती मुळ्या भाजी. आनी हिंग थोडे खंयचे कांदे हे आहाय हेचोय आनी हिचोय हिंगा आहा ही केसो ती म्हाका कमेंट करून सांगाय ती बारके जाली ती बारकी आहा ती म्हाका कमेंट्स करून सांगाय. चोय ती वटेन आनीक रोयलो आहा चोय हिंगा मोदे भेंडे गेलो आहे आनी भेंड्याचे हे आहा चोय आख्खे आनी थिंगा हे ते मोके आहे फ्रेंड्स मोके झाडां आहाय. सो आतां आमी थिंग मोक्या वाटेन वयताय आनी हिंग पयलीं दाखयता तुमकां चोय हिंग तांबडी भाजी जालो हा बरी आनी ही आज सारकी रेडी आहा आतां. आनी हिंगा मोके आहे मोके हे रोयलो आहे चोयले आतां कोंब येताय चोय कोंब आतां येवपा लागले म्हणजे थोडे हिंगा रोयलो आनी हिंगा परत चिली घायलो सगळे वाटेन. आनी सांजचो 5:30 सुमार भायर सरलो हांव हिंगा येवपा हांव हिंगे कजन. आनी ही ती हायवे आल्लेम हायवे ती नुवें वयता ती वटेन लगतचे बरें सांजचे वार मार थिंग माडा हें बी आहाय. ते कोकम बारीक जाता जायशे बारीक आहाय हो एक सारको जालो आहा. हेगे आज टायम पावलो आहा 15 वाजता सो आम मात घेतले मागीर फाल्यां आनी एक काणोन विकतले सारको चोय गायस. मेन थिंग फ्रेंड्स आतां सांगपा म्हणल्यार ही एरिया जायती व्हडली आनी डिफरंट टायप्स ऑफ भाजी जाता. ही सगळी न्ही हॉर्टिकल्चरा वयता आख्खी. आनी हो एरिया कितू व्हडलो आहा ते भेंड्याचोच मागीर ते वटेन सगळे हें रोयलो आहाय नाब बी. सो कितू व्हडली एरिया आहा तेचे आख्खी थिंगसान पावसा थिंगसान. सो सगळे हितून डिफरंट हें आहा ते सो आख्खी आनी ते लोक ते वटेनूय रोयता हेचे ते वटेन चोयले सायड बाय सायड हिंगा केळयांची हें जाता हेचे केळी बेळपाक केळी जाता. आनी ही शेतांची भाजी सारकी नॅचरल आनी प्युअर एक कसले केमिकल ना कांय ना.
दिसा 2 पाटी शिंपताय, सकाळची आनी सांजची. बाकी म्हणटू भाजयेचो सगळो केअर घेवपा पडटा. ते तोंड बी येयल्यार ते काडपा पडटा सगळें. कित्याक हिंग हें बी चड येताय, बदकां जावं सुकणीं बुकणीं हें आनी कोण येताय पिड्यार करता. तेका लागून सारको बरो केअर घेवपा पडटा. आनी हिंग आख्खें तें मिशीन बी घालून लेवल केलो आसा सद्या. सकाळीं येयलो पूण सकाळीं तेदो मिशीन घालताले. आतां हें आख्खें ग्रावंड लेवल केलो आहा, सारको हें केलो आहा चल. आनी थिंग उदक सोडलो आहा हेचे. आनी जाय नासलो म्हणटा कांय ना. सो हिंग निलपणस पासून आहा निलपणस झाडां आहा हेचे. हे फ्रेंड्स निलपण आसा आख्खें. आनी हितींग न्ही बारीक बारीक जालो ते बी दाखयता तुमकां. हेचे निलपणस जाले आख्खे माडा बोल्लो आहा ते सद्या. हेचे वयर पासून थिंगसान आख्खे बोल्लो आहा चले. आनी हो मातसो बारीक लागलो आहा. हितींग एक घालो. हय हो लागलो आहा बारकेलो. आतां आमी वयताय वयर वयताय. हितींग मातसो एक वळ एसो आहा. आनी हेचे फाटल्या हिंग थोडी तांबडे भाजी आहा. आनी तोंगडी आसा. हय हिंगाचो हे वाल घायलो आख्खे वाला हें. आनी हिंगाय थोडी रोयलो सो वळ हा वळ आतां क्रॉस करप का आमकां. हो ब्रिज क्रॉस करपा डेंजर रे. सो हे व्लॉगान हांवें तुमकां जाता तितलें फ्रेंड्स दाखयलां. आमगे जायते गोंयकार भाव भयणी शेतान कोश्ट काडून भाजी रोयताय. ती तेंका वचून आमी विकती घेवपाक तेंकां आदार करपाचो सगळे जाणां. आनी जी आमगेली जमीन आहा ती आमी तेजो बरे भशेन वापर करपाचो. सो हो व्हिडिओ चोयतल्या तुमकां सगळ्यांक थँक्यू व्हेरी मच. मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान. चॅनलाक तुमी न्यू येयल्यार चॅनल सबस्क्रायब कराय. टिल देन टेक केअर. बाय फ्रेंड्स.